You give the salary, we have got all the equipment, but I have to pay from my pocket. I am all the time for last 2, 3, 4 years, I am paying from my pocket. Because the man wants 18, 20,000 rupees as an instructor. What government is giving now, after much cajoling, they gave 10,000 rupees. Shri Vishwajit Rane. I would like to draw the attention of Honorable Minister. Actually, last time we had discussed this issue. Honorable Minister is on record now in the House answering Mr. Love Mamledar. Is that opinion of the MLAs have been asked for starting new courses. So I assume that in the last 1 year, no new courses have been started in the ITI. But the Minister is on record in the last time during the session last year is that our objective of the government will be to start some new courses which will be beneficial to our students, because many of these courses, if you go through, are old courses, not generating the type of employment and job opportunities that are required. My request to Honorable Minister and a suggestion to you is like opposition leaders said, is during my tenure we had tried to increase the contract instructor's salary to some particular extent. But then there is a provision if the state wants, through the state cabinet, even if it's a central scheme, you can increase it because you post them all over the state of Goa and they cannot go there because it becomes very unviable for them to work there and work efficiently. You mentioned also is that hospitality is not there. Hospitality, you are doing extremely well. At Altino, we have got a setup for hospitality. But I want to know from you is, land is available with ITI. There is a commercial plot of 18,000 square meters lying idle. Even during my time, I tried to do something, I couldn't do anything. Is why don't you have a state-of-art kind of ITI at Porvorim, which is a commercial land. Without commercial activity, you can have that concentrating in Porvorim for hospitality, and related to hospitality, you can have a whole standalone building which can provide all the types of things that the people, if they want to go on the ship, if they want to go for hotels, they can do it. And the status I would like to know from Honorable Minister is about, during our tenure we had started regarding tie-up with this Maruti Industries also, and also with Taj Group of Hotels for Altino and for Farmagudi, because the area is there and they wanted to develop this. And whether you will consider, more than MLAs, will you consider having opinions sought in the next, within a specific time frame from the industry itself, because they know how many boys how many boys or what type of courses are required and they can absorb them. So I want to know the status first of this Maruti tie-up and the Taj tie-up which was started earlier. What is the status? And whether you will be open to have more such proposals and more such arrangements with other ITIs, so that, you know, boys once they get trained, they can easily get absorbed. Because sir, माननीय आमदारान मांडला प्रश्न बरोबर हा. आम्ही दोन नवे ITI करपाचो प्रपोजल घातलो, एक दारबांदोरा, एक पर्वरी. पर्वरी आमच्याकडे जागा हा. दारबांदोरा रेव्हेन्यू जमीन आम्ही ताब्यान ITIच्या ताब्यान घेवपा जाय. आणि सीएमाकडे प्रश्न मांडलेले हा की दोन ITI आमकां ह्या वर्सा सुरू करूंक जाय, म्हणजे बांदपाचें काम सुरू करपा जाय. हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीन आमचे ट्रेड पणजे आनी मडगांव आहात, बरे चलतात, डिमांडूय खूप आहा, भुरगे चड येतात. पूण एक सांगूंक शकता, जे भुरगे पास जावन येता पळय ते कोणूच गोंयान काम करपाक सोदिना. आनी गोंयची हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आहा, तेंचे कडसून म्हाजें इंटरेक्शन जाल्लें आहा, ते सांगता तुजे भुरगे जे पास जावन येता ते आमचे कडेन 6 म्हयने रावना. ते येतात, नोकरेक लावले की दुसरे दिसा म्हणटा एक अनुभवाची सर्टिफिकेट दी आपणा, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट, आपण चल्लो हांगा रावपाक येवंक ना हांगासर म्हणटात. म्हाका दिसता गोंयान जी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आहा तितून गोंयकार खूब कमी आहा. मुख्य कारण म्हणजे ते फॉरेनाक वचपाची तयारी करतात. दुसरे म्हटल्यार तो टायअप करपा जावं तेंचे कडेन, कित्याक ही हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री कडसून टायअप करून भुरगे शिकयत, म्हाका दिसता तेंचो अनुभव बरो वाडटलो, भुरगे बरे तयार जातले. आनी आमी भुरग्यांक धाडटाय बी, प्लेसमेंट धाडटात आमी, हे हॉटेलान वचून काम कर, त्या हॉटेलान वचून काम कर, ते भशेन करता आमी. पूण गोंयची हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आमचे भुरगे गांवानात. आमी कितकेय तयार करूंक ते गोंयान काम करपाक शिकनात, ते फक्त भायर वचपाक काम करपाक शिकतात. तरी आसतना हे दोन ITI जातले रोखडे, तितून स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोविजन करी येता, कांयच प्रॉब्लेम ना. एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक येता आनी एक ट्रेनिंग ब्लॉक येता, 2 ब्लॉक येता पर्वरी, आनी दारबांदोरा एक नवी ITI येता. श्री रोहन खवटे. बिकॉज म्हजो एक प्रश्न आशिल्लो जो म्हजो कलीग विश्वजीत राणेन विचारिल्लो रिगार्डिंग द सेटअप एट Porvorim. Honorable Minister has already given assurance on the type of
the setup is going to do at Porvorim. So first, I thank you for it. But हातून म्हाका गव्हर्मेंटाक एक विचारपाचें आसा, any survey has been done on the present courses or the trade which are there? Whether any survey has been done on the job employment, जशें आतां मिनिस्टरान म्हणलां, any job employment म्हणजे जो तो टेक्निशियन जाता, where does he go? हाजेर कितें सर्वे केल्लो आसा गव्हर्मेंटान? आणि तिसरो प्रश्न आसा म्हजो, जो एनरोल जाता सुरवातीक वर्साच्या सुरवातीक भुरग्याचे एनरोल जाता आणि कंप्लिशन जातकच सर्टिफिकेटी मेळटा. लास्ट 3 वर्सांचे गव्हर्मेंटान सांगचे कितले एनरोल भुरगे जाले आनी कितल्यो सर्टिफिकेटी दिल्यो. कमी समज आशिल्ले हाजेर गव्हर्मेंटान कितें सर्वे केला काय? स्पीकर सर, अमान्य करता सर्वे जावपा जाय. म्हाज्या ताजी सर्वे जाल्ली ना, पूण हांव इतकें सांगूंक सोदतां, पूण आमी खुबशे म्हणजे वर्साच्या वर्सा आमी ITI आनी इन हावस आमी प्लेसमेंटाक म्हणजे मेला धरतात आनी इंडस्ट्री येता आमचे कडेन आनी भुरग्यांक सिलेक्ट करता. अनुभव एक स्पीकर आहा, टाटा मोटर्स पुणे सोटे येयले गोंया, तेंच्यांनी सादारण 80 भुरगे सिलेक्ट केले आमचे मॅकॅनिकल सेक्शनांतले. 40 भुरगे म्हणाले आमी वचना थंयसर, आमकां पयस पडटा ते, आमकां शिफ्टीर काम करपाक जमचें ना. म्हणून गोंयच्या भुरग्याची एक खोड आहा. एक खोड म्हणजे कितें, तांकां कामूय लागीं जाय जावं फॉरेनाक जाय, मदल्या जाग्यार ते काम करपाक तयार ना. पूण स्पीकर सर, सांगपाचें म्हटल्यार सर्वे जावपाक जाय, थोडे ट्रेडी आमी काडून उडोवपाक जाय. तेज्या खातीर पयले प्रथम म्हणजे फर्स्ट आय स्टार्टेड विथ द MLAs कन्सल्ट, लोकप्रतिनिधींक कन्सल्ट करप म्हत्वाचें आसता. तेंचे कडसून फीडबॅक घेवपाक जाय, इंडस्ट्री कडेन उलोवपाक जाय, थोडी ट्रेडी काडून उडोवपाक जाय, नवे ट्रेडी भितर हाडपाक जाय. ही गरज आहा, पूण काम चालू आहा. स्पीकर सर, जे ऑर्गनायज सेक्टर्स आसा, खवटे एक let me complete, Speaker sir. This is a related question. I already asked your supplementary, Mr. Lobo. 2 entries you have to give me to ask, Speaker sir. Whether government will consider starting food and beverages and other hospitality like housekeeping, because honorable minister na आता सांगला की पोरवरी स्टार्ट करपाचे, but तेका time लागतलो. There are so many ITIs in Goa and the demand is there. Since Goa is a tourism hub, whether government will consider setting up in the existing ITIs all these courses related to hotel industry. Because sir, आणि सुरवातीकूच सांगला, नवे कोर्स करपाक हरकत काय ना, पण जागो जाव आणि इन्स्ट्रक्टरय बरे जाय. हे 2 गोष्टी जावपाक जाय. जे कडेन जागो आहा थंय सुरवात करूया आता. फुडलो प्रश्न श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. Speaker sir, may permit to 4B. Speaker sir, answer is per cycloster. Speaker sir, माननीय मिनिस्टरान आन्सर दिला त्या प्रमाणे त्यांच्यानी म्हटलं नंबर ऑफ द एप्लिकंट ऑफ द प्लॉट पेंडिंग इज 23 and 9 plots are allotted. ओके, म्हाका माननीय मंत्र्यान सांगचे की हाका प्रोसिजर कितें आसता ती आनी ताजो रेट जो आसा हो कोण डिसायड करता, तांकां जे प्लॉट्स दिता आनी ते त्याच बरोबर कोणाक दिवचे प्लॉट्स तांचे जेन्ना ठरयता, आयदर ते टॅनंटांक दिता काय तेंच्यांनी इन्स्टिट्युशनांक दिता, तेंच्यांनी सांगचें. स्पीकर सर, प्लॉट कोण मागता आनी कोमनीदाद दिता ही ट्रेडिशनली थरायिल्लें आसता. कोण मागता ताका प्लॉट दिवपा जावो. प्लॉट दिता हाणा सगळी कारवाय जाल्या उपरांत ऑक्शन जाता प्लॉट. फक्त गव्हर्मेंट सर्वंट एक 2-3 कॅटेगरी, गव्हर्मेंट कडेन फ्रिडम फायटर एक 2-3 कॅटेगरी ऑक्शन ना, विदावट ऑक्शन प्लॉट गावतात. बाकीच्यांनी ऑक्शनान भाग घेवन प्लॉट व्हरपाचे आसता. पूण कोमनीदाद थरायता प्लॉट कोणाक दिवचो पळय ना पळय तो, सरकार थरायना. म्हणटकूच प्रश्न आहा हांगासर, नंबर ऑफ प्लॉट्स ऑफ सेरलो कंपनी अलॉटेड टू डिफरंट एप्लिकंट फ्रॉम 2008, नो प्लॉट दिल्ले आहा, 23 एप्लिकेशनां पेंडींग आहा. हांगासर कोणाय एटॉर्नी क्रिमिनल केस ना. पूण ही बाकीची म्हायती जाय जाल्यार म्हाज्यान दिवं येता, ताका स्पेसिफीक क्वेश्चनाचेर विचारपा जाय ही म्हायती, म्हाका उत्तर तयार करपाक गावता. माननीय मंत्र्यान सांगला कोमुजात ठरयता, फाल्यां सकाळी गोंयच्या भायल्यान लोक येतले आनी त्या कोमुजाती कडेन मागतले आनी तांकां ते प्लॉट दितले. तांच्यांनी कितें तरी ताचेर रेस्ट्रिक्शन्स आसपाक जाय. गोंयच्या भायल्यान लोक येवन ते प्लॉट मागत रावतले आनी ते जाय तशे आपल्याक दीत रावतले प्रत्येक कोमुनिदात. बिकॉज सर, ती कंडिशनां क्रायटेरिया तांकां दिल्ली आहा. म्हाका दिसता म्हज्या अंदाजान ते 15 वर्साचे स्थानीक आसपाक जाय. तेजे कडेन प्लॉट नासपाक जावो, म्हणजे 8 किलोमिटराच्या रेडियसान तेजे कडेन प्लॉट नासपाक जावो. हे भशेन कंडिशनां आहा. बेश्टे कोणाकूय अप्लाय करपाक गावना. आनी निमणी मॅनेजींग कमिटी थरायता ताका दिवचो की ना पळय, तेन्ना तेंची जनरल बॉडीक वयता
आनी मागीर प्लॉट जेन्ना सँक्शन जाता तेन्ना मागीर गव्हर्मेंटाच्या अप्रुवलाक येता. गव्हर्मेंटूय तपासता कोणाक प्लॉट दिता आनी कोणाक दिना पळय ते. आनी फायनली गव्हर्मेंट अप्रुवल जाल्या उपरांत प्लॉट गावता, ताचे पयलीं प्लॉट गावना. सभापती महाशय, हांव जर वचोन बेकायदेशीर घर बांदीन रोखडें गावता म्हाका. आमदाराचेर प्रेशर हाडूंक जाय. म्हाजे कडेन वोटर्स कार्ड आसा आनी हांव आमदार मागीर ठराव हाडटात एसेंब्लीन की ते रेगुलरायज करचे. हें सदांच चल्लेलें आसा, हांव इतकीं वर्सां पळयतां. मनशाक जर आमच्या गोंयकाराक जर प्लॉट जाय तर तो अर्ज करता आनी ताका म्हाका दिसता 5-10 वर्सां लागतात. तुमी पळयात, तुमचे कडेन फायली येतल्यो. एक मिनीट, 5-5, 4-4, 5-5 तेजेकय मायज लागतात. आनी मागीर तें ऑक्शन जाता, पेपरार घालूंक जाय तें. हांव जर प्लॉट मागलो गोंयकार म्हणून तर तें ऑक्शन जाता, पेपरार घालतात आनी तिसरोच कोणी येवन व्हरोंक शकता तो प्लॉट. हांवें सगळें खटपट केल्ली, पेपरार बी घातली, सगळें फुकट. हें मातशें तुमकां बदलचें पडटलें. स्पीकर सर सांग तर देऊन की. स्पीकर सर, मने ऑपोजिशन लिडरान सांगलें तें बरोबर. प्लॉट हांव मागता, फॉर्मेलिटीज सगळे करतात, ऑक्शनाक येता आनी कोण बोलतात घेवन वयता. म्हाका कंडिशन आहा की हांव स्थानीक आसपा जावं, म्हजे कडेन प्लॉट नासपाक जावं, ही सगळी कंडिशनां म्हाका आहा. पूण ऑक्शनार व्हरतल्या काय कंडिशनां कांय ना म्हणटकच हे प्रॉब्लम आहा थंयसर. पूण हांव इतके खात्रेन सांगूं शकता, जे प्लॉट पास जावन म्हाजे कडेन पावता, हांव 24 तास फायल दवरिना. 24 तास फायल म्हाजे कडेन उरना एप्रुवलाक, गव्हर्मेंटाचो एप्रुवल दिवपाक. पूण म्हाका सांगिचें दिसता की कितें तरी स्ट्रीमलायन करा. हें खूब वर्सां चल्लेलें आसा अशें. आनी बेकायदेशीर बांदलें जाल्यार तें फावता लोकांचें. आय एग्री विथ द ऑपोजिशन लिडर दॅट फायलीक टायम खूब लागता. 5 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां लागता फायल वयर पावपाक गव्हर्मेंट एप्रुवलाक. ते पास जावपाक जाय म्हाकाय दिसता, ते करपाक जाय. स्पीकर सभापती महाशय, माननीय मंत्र्यान सांगल्या त्या प्रमाणे तांच्यांनी ताजेर नियंत्रण दवरचें, नाजाल्यार ते हाता भायर वयतले. बट त्याच बरोबर हांवें तांकां दुसरो प्रश्न विचारलो हातूंतल्यानूच, वेदर दे एनी क्रिमिनल केस फायल अगेन्स्ट द अटर्नी ऑफ द सेरुला कोमुनिदाद. तांच्यांनी म्हटलेलें आसा की ना म्हणून. बट अश्यो ज्यो कंप्लेनी आसा त्या कमिटीच्या अगेन्स्ट, कमिटीच्यो त्या अटर्नीच्या अगेन्स्ट, त्यो जर तांकां हाडून दिल्यो जाल्यार ताजेर ते एक्शन घेतले काय कितें? बिकॉज सर, कोणाचेर कंप्लेन तर हाडून निश्चित दिवची हाडून म्हजे कडेन. एन्क्वायरी जातली, मागीर एक्शन जातलें. श्री रोहन खंवटे. Sub-question number C, whether any criminal case is filed against attorney of Cerula Comunidad. As per reports, there is no criminal case pending against the present attorney of Cerula Comunidad. व प्रेजेंट अटॉर्नी कोण आणि सेरुला कोमुनिदाद सध्या स्टेटस कितें आसा हो गव्हर्मेंटान सांगचो. बिकॉज सर, प्रेजेंट अटॉर्नी कोणाचें म्हजे कडेन नांव ना. हय, सेरुला प्लॉटाचें तें. स्पीकर सर, फाटलो अटॉर्नी आसलो पळय तेजेर एक केस आसली, ती डिस्पोज जाल्या. म्हाका दिसता तो प्रेजेंट अटॉर्नी म्हज्या अंदाजान I'll just give you the information. म्हजे कडेन नांव ना कोण आहा पळय अटॉर्नी. सध्या सेरुला कोमुनिदाद स्टेटस कितें आसा? सेरुला कोमुनिदाद कोर्टान आहा न्हू. कोर्टान elections have been postponed. Yeah. Under what provision? How can you ask me that question in this? There is another LAQ of mine which is supporting that. Yeah. I had asked Speaker sir, whether is it a fact that Cerula Comunidad elections were postponed? If so, quote the provision. Code of Comunidadin खंयच बरयल्लें ना की पोस्टपोन करूंक शकता इलेक्शन. तरी रिप्लाय येयल्लें आसा, yes sir, under Article 49 of the Code of Comunidad. Article 49 of the Comunidad is irregularity of the election. Election जालेत ना. Election जावच्या पयलीं ते आसा पोस्टपोन जाता. How is it being postponed, Speaker sir? Let the government comment on it. Because sir, प्रश्न तूं अलाव करता, हेतून प्रश्न ना तो आपलो दुसरो प्रश्न कोट करता आनी म्हाका विचारता. Speaker sir, I have asked present attorney of Cerula Comunidad and I have asked what is the status कित्याक प्लॉटा बद्दल आसा. आज समज कोणूय प्लॉट मागतलो ताका प्लॉट मेळटलो काय ना. आणि प्रेझेंट अटॉर्नीचे नाव सांगता म्हटलं मागीर मेळटलें. And I have asked the status of the Cerula Comunidad. श्री मडकयकर. स्पीकर सर. Because म्हजो रिप्लाय मेळ्ळो न्ही. पांडुरंग मडकयकर. Because म्हजो रिप्लाय दिवन न्ही बोलो. He has answered already. I have not got the answer. I have not got the answer, Speaker sir.
आणि सांगला नाव मेळटकच दिता म्हणून सांगले I am asking the present status of Cerula Kumurdad.